नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमचो विशय आसा तो नरकासूर. नरकासूर कितली आशिल्ले, कितली जाले, केदी आशिल्ले, केदी जाले, आनीक सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कशे आशिल्ले आनी कशे जाल्यात, ह्या गजालींची आमी उलयतात. विशय आसा तो नरकासूर कल्चर काय केओस, संस्कृती काय गोंदळ, ह्या विशयाचेर. आणि खूब प्रतिक्रिया आमी पळयल्यो. आमी आज डिबेट करतात कारण म्हणजे दिवाळेचें वातावरण मातशें निवतगीर हो विशय तापयल्यार चड बरें. कारण सोशल मिडियाचेर आमी खूब प्रतिक्रिया पळयल्यो, बाकी कडेन उलयतना एकमेका कडेन खूब प्रतिक्रिया पळयल्यो. आमी खंय वतात हो प्रश्न. आनी 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे निवृत्त पोलीस अधिकारी CL पाटील सर, स्वागत. दुसरे आसात गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट आनी आज ते हांगा राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून जरी नासले तरी मदीं मदीं राजकारणाचो विशय येता तेन्ना तांचे म्हऱ्या आमी वतले, ते प्रशांत बाब नायक. आनी तिसरे आसात आमचे गोंयांतले नामनेचे ज्येश्ठ पत्रकार राजेंद्र बाब देसाय. राजेंद्र बाब, वेलकम. प्रशांत बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता कारण तुमकां लोककलेचो अभ्यास आसा, संस्कृतीचो अभ्यास आसा, गोंयचो अभ्यास आसा. हे जे नरकासूर, त्या नरकासुरा भोंवतणीचे कर्णकर्कश म्युजीक आनी ज्या तरेन ताका धांगड धिंगच म्हणटा हांव, गोंदळच म्हणटा हांव, तो चलता, तो चलतगीर तुमकां कितें दिसता हे नरकासुरांची जी संख्या, पॉप्युलेशन जें वाडपाक लागलां तें पळयतगीर तुमच्या मनाक कसली भावना येतात? म्हाका दिसता की बेजिकली जे धागड धिंगाणा और कर्णकर्कश म्युजीक हे केन्नाच नरकासुराचो पार्ट नाशिल्लो आनी आसुनूय कर्णकर्कश म्युजीक. पूण थोड्यांक समज जर धोल आनी ताशाचें लयबद्ध संगीत वाजप आनी ताजे बरोबर जे नृत्य जाता, जावं तो कृष्ण नाचता, तांचे बरोबर आयिल्ले ते नरकासुरा बरोबर राक्षसाची टोळी नाचता, ह्या सायडीन हे सैन्य नाचता, ते जर कोणा जर कर्णकर्कश दिसता जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की देर इज सम प्रॉब्लेम. एज रिगार्ड्स टू ते DJ हाडप, व्हडले व्हडले ते डान्स, मागीर झिंग झिंग झिंगाट आनी बाकीचे सगळे पळय, आय एम नॉट सपोर्टिव्ह ऑफ दॅट. आनी तें आसूं नजो. नरकासूर हो संस्कृतीचो भाग का म्हण म्हाका खबर ना कितलो तो, पूण म्हाका 60 वर्सां जालीं आनी 60 वर्सां हांव नरकासूर गांवां भितर पळयतां, शहरां भितर पळयतां. आमच्या गांवां भितर हांव ल्हान आसतना हांव रेगुलरली नरकासुराक वचपी. आमी 10 वरांचेर समज माश्यां बाजारांतल्यान नरकासूर स्टार्ट केलो, संपूर्ण गांवाक फेर घालून सकाळ फुडें 4:30-5 परते माश्यां देवळा कडेन पावताले. नरकासूर लासताले, देवळा बसून भाजी पाव खाताले, घरा कडेन वताले, डायरेक्ट थंयच्या ल्हान देवळाक, मांगोर म्हणटा आमी, थंय वताले तेल घेवन घरा कडच्यान. थंय आमकां तेलमर्दन जातालें, काट्ट माडयताले आनी घरा कडेन वता, घरा भितर. नरकासूर आमचे अशे 6 पॅक जिमा वचचे बी आसताले? ना, ल्हान नरकासूर जे नाचयताले भितर वचून वल्ल्या भितर पता हे आपले फोली लावन केल्लो नरकासूर आसतालो, तेजी तोंड एक वेगळे करताले. आनी बेजिकली हो नरकासूर आहा तो भितर वचून नाचोवपाचो नरकासूर आसता. हे नरकासूर जिमा कित्याक वचपा लागले ताजेर आमी येवया. बट CL पाटील बाब, तुमी एक पुलीस अधिकारी म्हणून म्हाका दिसता राती जागयल्यात. सुरवाती सावन तुमच्या पुलीस करियराच्या एंड मेरेन तुमी हे चेंजीस कशे पळयतात? हे जे नरकासूर जे तुमी पुलीस सुरवातीक जेन्ना तुमी जॉयन जाले तेन्नाचे नरकासूर आनीक सामकी नरकासुरांच्या लोकसंख्येचो विस्फोट जालो ते आतांचे नरकासूर, हे कशे पळयता तुमी? पयलीं सुरवातीक जे नरकासूर आसताले जशें प्रशांत बाब सांगता ते भशेन ते नाचोवपाचे नरकासूर, 4 लोकांनी घेवन नाचपाचे. पूण आतां जे नरकासूर तयार जाल्या ते ट्रकाचेर घालून और ज्या जाग्याचेर क्रेन हाडटात, ज्या जाग्याचेर तो नरकासूर वचपाक शकना तसल्या रोडांचेर ते काडटात. ते मॅस्क्युलर जाल्यात सद्या. तांकां खूब सप्लिमेंट फूड मेळटा फ्रॉम वेरियस पार्ट आनी बिकॉज ऑफ ते फुगत चल्ल्या. आनी तितून मागीर कांय भुरगे तेच्या बरोबर हांव म्हणना सगळेच, बट ते आपले आर्टिस्टीक आतांची जी बॉडी बिल्डींग आहा ती लावन नरकासुराक एक स्पेसिफीक फेस ना, तो कसोय करपाक जाता. आतां आमी श्री कृष्ण म्हणल्यार तो फेस आसपाक जाय. फेस चेंज जालो जाल्यार मार पडटलो लोकां कडल्यान. तो नरकासुराक ना. कोणाचो नरकासूर बाहुबली, कोणाचो आनी कोण. क्रिएटिव्ह लिबर्टी म्हणटा तुमी? हय, क्रिएटिव्ह लिबर्टी आहा, ताका लागून कितेंय करतात.
आणि हे वाडत चल्ल्या म्हणल्यार आतां जे सोसायटीन जाय लिमिटेशन जाय ते लिमिटेशन क्रॉस केले आतांच्या नरकासुरांनी. राजन बाब, बिफोर वी गो इन टू द डिटेल्स की हे नरकासूर अशें कित्याक जालें, तुमी हांव सुरवात ताजे वेल्यानूच करता. तुमच्या ल्हानपणांतले नरकासूर आनी आतांचे आतांतले तुमचे नरकासूर जर पळयले, तुमच्या मनाक कितें भावना येतात? प्रमोद, हांव 3 टप्प्यान सांगता हय. नरकासुराचो विकास. नरकासुराचो विकास जशें बरें आमच्या हा. प्रशांत बाबान सांगलें की आमी गांवांत ज्या पद्दतीन आमी नरकासूर मनयता किंवा नरकासूर नाचयता, एक ल्हान अशे ग्रुप्स आमच्या गांवांतले बारीकसो नरकासूर आनी अतिशय आमचे जे पौराणीक जे स्वरूप आसा नरकासुराचे आनी ज्यो कथा आसा त्या पद्दतीत रावून आमी नरकासूर करताले, जे आमी ल्हानपणान आमी आमच्या गांवांत पळयलां. उपरांत हांव जेन्ना पणजे आयलो, पणजे सादारण 30 वर्सां पयलीं पणजे हांव पावला आनी पणजींतले नरकासूर एज अ रिपोर्टींग म्हणा किंवा बाकीचे आमी एक ताजो आस्वाद घेवपाच्या हातूंतल्यान म्हणा आमी पणजींतले नरकासूर कशे डेवलप जायत गेले ते आमी पळयलां. म्हाका दिसता की नरकासुराक जो विरोध जावपाक लागला, जे खुबशे जाण नरकासुराच्या आतां जे धागडधिंगाणो जाका विरोध आतां लोक करता, ताचें बेजीक कारण ताचें तें आतांचे हे जे एक 5-6 वर्सांत किंवा 7 वर्सांत जे बदलतें ताचें रूप आसा आनी जाचो समाजाक, जाचो जाणट्यांक, जाचो भुरग्यांक, जाचे गोरवांक, वासरांक आनी कुत्र्या माजरांक जो त्रास जावपाक लागला, ताचे वयल्यान ताका विरोध जावपाक लागला. आनी म्हाका दिसता की हो विरोध स्वाभावीक आसा. जर कितें बरें जाता, पणजेंत केन्नाच विरोध जायनाशिल्लो नरकासुराक, किंबहुना नरकासूर पळोवपाक लोक अतिशय भावीकपणान म्हणा किंवा एक आस्वाद घेवपाच्या हातूंतल्यान लोक नरकासूर पळोवपाक भायर सरताले आनी तितल्याच उमेदीन आपल्या भुरग्या बाळांक सगळ्यांक घेवन भायर सरताले. आतां परिस्थिती उरूना. एक म्हणजे त्या नरकासुराच्या लागीं वचपाची परिस्थिती उरूना, कारण संगीत इतल्या मोठ्यान वाजता की ते बायलांक, जाणटी जी कोण आसा किंवा दादले कोण जाणटे आसा किंवा ल्हान भुरगीं आसा तांकां तें संगीतूय पचना आनी परवडना. पण हे कित्याक इतलें असूनय ते कित्याक लोकांक जाय पडटा, कित्याक ते कोणाक जाय पडटा, मोठो प्रश्न आसा. विरोध जाता पण विरोधाक कांय कोण किंमत दिना. अंदू तर सकाळचे 6 मेरेन सुद्दां नरकासूर स्पर्धा चलताल्यो, बाकीच्यो गजाली सोडा, आनी ताका कोणूच विरोध करना. हे कित्याक हाची चर्चा जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एब्सोल्युटली प्रशांत, हांव त्या मुद्द्याचेर वता. 3 टप्पे जे सांगले, हांव त्या 3 टप्प्या कडेन अशें पळयता. एक पारंपारीक जो तुमी सांगलो, दुसरो प्रशांत बाब जो नरकासूर स्पर्धांचो टप्पो सुरू जालो, स्पर्धा सुरू जाल्यो शारांनी, आनी तिसरे त्या स्पर्धांच्या मुखार वचून नाक्याचेर बॉडी बिल्डर नरकासूर येवपाक लागले, जे सामके व्हडले व्हडले म्युजीक सिस्टमी लावन सगळो हो धांगडधिंगा सुरू जालो. हो जो नरकासुराचो सो कॉल्ड विकास आसा, राजन बाबान म्हणटा तसो, ह्या विकासाक कारणीभूत कोण? ना, बदलत्या काळा प्रमाणे कांय गजाल्यो बदलतल्योच. म्हळ्यार पयलींची जी टॅक्नीक आशिल्ली हातूंत भितर एक विल्ली करून करपाचें, आतां ताका नरकासूर चड एट्रॅक्टीव करपा खातीर मागीर तो क्रेनीचेर घालतात, तो व्हड करतात, ताका वेगवेगळे तरेन यांत्रिकी पद्दतीन ताजी मुवमेंट जाता आनी प्रेक्षकांकय बी तें प्रेक्षणीय दिसता, मातशें आकर्शक दिसता. ना, पयलींचे नरकासूर आसताले ते सादे आसताले, तशी बी कॉम्पिटिशन जाता, ना अशें न्ही. त्या नरकासुराची बी कॉम्पिटिशन जाता, जाका पिकॅन नरकासूर म्हणटा आमी. हांव स्वताक एक स्पॉन्सर नरकासुराचो आनी माशे क्रिकेट क्लब म्हणटा तो हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता. पिकॅन नरकासूर करतात आनी व्हडली नरकासूर करतात. म्हाका दिसता पर से नरकासुराक ऑब्जेक्शन आसपाचें कोणाचेंच हें आसपा नजो, नरकासुराक ऑब्जेक्शन आसपा नजो. आतां ऑब्जेक्शन कितें आसा, जी गुंडागर्दी थंय जाता, जे म्युजीक सामकें ओवर ब्लास्ट म्युजीक थंय जाता आनी जो लेट पर्यंत चलता, ह्या 2-3 गजालीचेर जर कंट्रोल हाडली जर जायत जाल्यार अश्यो पयलीं स्पर्धा चलताल्यो. जशें आतां राजन बाबान सांगलां की पणजी पयले फॅमिलीचे फॅमिली वताल्यो आनी अजून म्हण क्रावड कमी जायना. क्रावड मॅसिव आसता, सकाळ फुडें 6 पर्यंत क्रावड आसताच. आनी अशी न्ही की सगळे धागडधिंगाच घालपी उरता म्हण, सायजेबल सगळ्या घरांतल्यान लोक वचून पळोवपी अजून पर्यंत आसात. तांकांय बी दिसता रातभर काडली, सकाळ फुडें गेले घरा कडेन, न्हाले, काट्ट माडयली आनी मागीर आमी फोव खाले आनी न्हिदली म्हण मागीर दिसभर. सो पर से नरकासुराक म्हाका दिसता की विरोध जावपा जाय. विरोध ज्यो गजाली तातूंत भितर वायट आसात त्या गजाली विरोध जावपा जाय. वायट आसा त्यो गजाली बिफोर आय गो टू सी एल पाटलो, एक गजाल आहा की फातोर्ड्या तुमी लास्टाक ते नरकासूर स्पर्धेचे नरकासूर वध स्पर्धा आनी श्रीकृष्ण विजयोत्सव केलो. हें करपा फाटली तुमकां गरज कित्याक पडली? कारण तुमकां दिसलें की नरकासूर स्पर्धा हातूंत भितर नरकासुराची इतली उदात्तीकरण जालें की नरकासुराक मारपाचें आमी विसरून गेले.
ना ना ॲक्च्युअली ती स्पर्धा राईट फ्रॉम द बिगिनींग श्रीकृष्ण विजयोत्सव म्हणूनच केला. हय. दुसरी नरकासूर वध करताले और बाकीचे कितें करताले. फातोर्डेची स्पर्धा स्टार्ट जाता तेन्नाच श्रीकृष्ण विजयोत्सव म्हण केला. सो ती तांची कल्पना थंय फातोर्डा जे युवा शक्ती फातोर्डा युवा शक्ती करता पळय तांची कल्पना की आमी कृष्णाक चड प्रायोरिटी दिवया नरकासुराक कमी दिवया. आतां तूं म्हणटलो प्रायज कृष्णाचे कमी आनी नरकासुराक चड आहा म्हण. कृष्ण म्हणटा एक युवक कोणी तरी जाता एक भुरगो जाता हय. आनी नरकासूर करपा भितर ताजो घडोवपा भितर खूब खर्च आसता ताचो ज्या यांत्रिकी पद्दतीन तो करतात ताका लागून म्हाका दिसता की हेजे नरकासुराचे प्रायज मोठे आसतात. नरकासुरा बर टीम व्हडली आसता वाचपाची जवळ जवळ 10 धोल ताशे हे सगळे आसता आनी ताका लागून तो मातशे चड जाता. सी एल पाटील सरा कडेन वता की सर एक प्रश्न आहा की इतली कर्णकर्कश म्युजीक आमी सगळे उलयले. अशी म्युजीक आसता की म्हाका दिसता इतली लावड आसता की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर तें आयकूं येता आसतलें. तरी आसतना तें बंद कित्याक जायना रातभर सकाळीं 6 मेरेन 7 मेरेन म्हळ्यार अशी कोण हात बांदून दवरता पुलिसांचे त्या रातयां. तेचेर पुलिसाक खबर आसतली कोणी हात बांदल्या ते. पूण एक्चुअली हे लावड म्युजीक आसा आनी कायदो आसा म्युजिकाचेर. सो पुलिसाक पावर आसा ते बंद करपाचें आनी पुलिसांनी बंद करपाक जाय. जे जर समाजाक सोसायटीक नाका असलें म्युजीक चलता आनी डिस्टर्बन्स जाता पब्लीक ट्रँक्युलिटीक थंय हायकोर्टाची ऑर्डर ऑलरेडी आसा. हायकोर्टान सर्टन लिमिटेशनाचेर सर्टन डेज दिल्ले आहा आनी जर तेच्या भायर जर नरकासुराक स्पेसिफीक परमिशन जाय तें गव्हर्मेंटान मागपा जाता आनी ते करपा जाता. आनी पुलिसांनी समज हे अशा गोष्टी घडटा लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाता कोण मस्ती करतात आनी लावड म्युजीक लायतात हेचेर पयलींच रिपोर्ट तयार करपा जाय पुलिसांनी आनी कलेक्टराक धाडपा जाय आनी कलेक्टरान तेचेर सर्टन रिस्ट्रिक्शन हाडपा जाय. आतां ही गरज आहा काळाची. कलेक्टरान रिस्ट्रिक्शन हाडटकूच मागीर ते पुलिसाक पावर येता आनी देन पीपल विल बिहेव म्हणजे डिसिप्लिनान हे करू शकता. तुम्ही म्हणटात आयच्या काळाची ही गरज जावन पडल्या की कलेक्टरान रिस्ट्रिक्शन्स हाडून पुलिसेन एक्शन घेवप ह्याच गरज जावन पडल्या. गरज पडल्या तेचेर कंट्रोल हाडपाक जे एक्टिविटीज जे सोसायटीक नाका ते एक्टिविटीज घडटा जाल्यार ते नॅचरली तेचेर कंट्रोल हाडपाकूच जाय. हाता भायर वयचे पयलीं. राजन बाब आमी जे सप्लिमेंट्स जे म्हणिल्ले सी एल पाटील ते सप्लिमेंट्साचेर येवया. हे सप्लिमेंट्स म्हाका दिसता मोस्टली पॉलिटिकल सप्लिमेंट्स न्ही जातूंतल्यान नरकासूर व्हड जायत गेले फुगत गेले आनी नरकासूर तयार करप आनी ते आमगे गांवांतल्या तरणाट्यांक नरकासुराची स्पॉन्सरशीप नांवाचो एक कॉन्सेप्ट सुरू जालो. म्हाका याद जाता 2022 आमी एक सहज असो सर्वे केल्लो. 21 जी दिवाळी आशिल्ली इलेक्शना पयलींची थंय सत्ताधारी स्पॉन्सरशीप आशिल्ली विरोधी स्पॉन्सरशीप आशिल्ली आनी इतर उमेदवार स्पॉन्सरशीप आशिल्ली. आमी एक सहज अशी अदमास घेतलो की कितलो खर्च जालो आसतलो त्या एका रातयांक. जाल्यार ऑलमोस्ट 55 कोटी रुपयांची स्पॉन्सरशीप गोंयभर वेगवेगळे नरकासुराक वेगवेगळे पॉलिटिकल लिडर्सांनी दिल्ली सगळ्यांनी धरून. सो एका रातयांक आमी अरावंड 50-55 कोटी रुपयांचो गोबोर केलो. हाजर कोण तरी दिवपी आसा आनी ताजो गोबोर करपी आमी आसात अशें दिसून तुमकां. स्पॉन्सरशीप दिवपाक एखाद्या कार्यक्रमाक म्हणा किंवा अशें जेन्ना एक धार्मीक जगाक थोडीशी हें आसा तसल्या कार्यक्रमाक दिवपाक कांय हरकत ना. पण ही स्पॉन्सरशीप घेवन समजा जर तातूंतल्यान जर चुकीच्यो गोश्टी जर घडटा किंवा चुकीच्या पद्दतीन समजा जर ताचो वापर जाता सोरो पिवपाक म्हणा मस्ती करपाक म्हणा मारामारी तुमी पळयल्या मारामारयो जाता मोठ्या प्रमाणात त्यो जर जाता जाल्यार स्पॉन्सरशीप जे लोक दिता त्या लोकांनी विचार करपाक जाय आमी नेमकी कोणाक स्पॉन्सरशीप दिता. जबाबदार लोकांक स्पॉन्सरशीप दिया जे बरे जांकां नांव आसा ज्या क्लबांक नांव आसा ज्या ग्रुपांक नांव आसा अशांक दिया आनी तांकां एन्सरेबल करा की आमी पयशे दिता पण ह्या पयशांचो गैरवापर जावपाक जायना. फाल्यां लोकांनी आमकां दोश दिवपाक जायना. आमी तुमकां एका ग्रुपाक पयशे दितले तुमकां खूश करपाक पूण फाल्यां समाज म्हणून जो आसा तो आमच्या विरोधांत वचपाक शकता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हाची जाणीव जे स्पॉन्सरशीप दितात आनी त्या ग्रुपांक आनी त्या गटांक आनी त्या क्लबांक दिवपाची गरज आसा. दिस कल्चर ऑफ स्पॉन्सरशीप म्हाका एक राजकीय नेत्यान सांगलें की तुका कितें दिसता आमकां खाजा दिवपाची काय म्हणून अशे शब्द वापरले. दिल ना जाल्यार म्हणटा ते की रातयांक तुगेले ग्रुपाचे ग्रूप वचून आपल्या पॉलिटिकल ओपोनंटाक मेळटले म्हणून. आपूण कितें करूं हो तांचो प्रश्न. आतां हांव तुमकां विचारतां कितें करपाचें.
ना पळय तुझे एक स्वताचे म्हणून कोण तरी फॉलोअर्स असतात सपोर्टर्स असतात. आता एक धरून चली आमी की बहुतेक स्पर्धां भितर राजकीय नेते राजकीय फुडारी प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स प्रोबेबल पार्टीचे हेड्स हे तांकां प्रमोट करतात हे बिकॉज टू कीप देअर यूथ फोर्स जो तांचे फाटल्यान उरता पळय तांकां बरोबर दवरपा खातीर हातूंत भितर दाखयली पळय काय ना ते असतात तातूंत भितर. आनीक ते जेन्ना दिता पळय तेन्ना तांकां दिसता की आपल्या जो आपल्यालो फॉलोअर आहा आपल्यालो जो सपोर्ट आहा ते खुश करपाक ते नरकासुराक दिता म्हणना ते फुटबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपा खातीर दितात ते गोठा स्पर्धे खातीर दितात ते वेगवेगळ्या स्पर्धा खातीर आपापल्या मतदारसंघा भितर हे चालू आसा. हे नवे फॅड बऱ्या तेंपा पयलीं आयले आनी आतां ते चालू आसा. सो म्हाका दिसता की तातूंत भितर ते तांच्या मनशांक थंय पयशे दितात और प्रायज व्हडली दवरतात हातूंत भितर कांय म्हाका दिसना की व्हडलो प्रॉब्लेम आसा म्हण. आनीक राजेंद्रान म्हणलें तशें तातूंत भितर झगडी गुंडागर्दी आतां एक असो सूर येता की गुंडागर्दी जाता झगडी जातात आनी मारामारी जातात म्हणून नरकासुराचेर बंदी हाडया बी म्हण. ही जर बाजू घेवन गेलो जर जायत जाल्यार देशा भितर पयलीं धपक्याक इलेक्शन बंद पडटली. कित्याक म्हाका दिसता देशा भितर सगळ्याच्या चड गुंडागर्दी मर्डर्स आनी नाका जाल्ल्यो गजाल्यो फक्त इलेक्शना वेळाचेर तुमी जर स्टॅटिस्टिक्स काडले सगळ्याच्या चड जाता पूण आमी इलेक्शन बंद करतले ना न्ही इलेक्शन बंद करपा ना आमी. सो म्हाका दिसता की दोनी सायडीच्यान जर आमी सुमेळ साधलो जर जायत ऑर्गनायझरांनी आपल्याल्यो कांय रिस्ट्रिक्शन गजाल्यो केल्यो आनी पार्टिसिपंटांनी केल्यो जर जायत चड त्रास नासतना ही स्पर्धा. हे जालें स्पर्धेच्या बाबतींत. स्पर्धा मोर ऑर लेस म्हाका दिसता गोंयांत खूब ऑर्गनायज रितीन चलतात. म्हळ्यार ओके दुसरी सकाळी मेरेन 8 8:30 मेरेन जरी स्पर्धा चल्ली तरी थंय एक ऑर्गनायझरांचो कंट्रोल आसता. नाक्या वेले जे बॉडी बिल्डर तयार जाल्यात नरकासूर तांचें कितें त्या स्पॉन्सरशिपाचें कितें. नाक्या वेले नरकासूर म्हणले जाल्यार म्हाका दिसता मेनली दोन तरेचे नाक्या वेले नरकासूर आहात. एक पयशे उठोवपाचे नरकासूर थंय नरकासूर घेवन रावले येत वत त्यो गाडी हाडयल्यो आतां हें प्रमाण कमी पयलीं खूबच आशिल्लें. गाडी हाडयल्यो तेंचे कडच्यान पयशे घेतले कोण वत तेंचे कडच्यान पयशे घेतले आनी दुसरे कडेन अशे स्पॉन्सरशीप आशिल्ले नरकासूर जे घेवन फक्त ते एक नरकासुराचे एक हें केलो आनी दिसभर रातभर सोरो पिलो दंगा मस्ती केली असले तरेचे नरकासूर. म्हळ्यार त्या नरकासुराच्या समर्थनार्थ हांव कांय उलयना. हांव उलयतां सामके नरकासूर जे स्पर्धे येतात आनी दुसरे नरकासूर जे उमेदीन इतलीं वर्सां चलयतात गांवां भितर भोंवतात आनी सकाळ फुडें येवन दहन करता आनी घरा कडेन वतात. आय फील ही परंपरा आनी ही जी प्रथा आहा पळय थंय कांय आडमेळी येवपा नजो. सीएल बाब तुमकां कितें दिसता हे दोन तरेचे नरकासूर एक स्पर्धेंतली नरकासूर जे म्हाका दिसता स्पर्धेंतली इवन हांव जेन्ना सोशल मिडियाचेर गोंयकारांची रिएक्शनां दिवाळेच्या दिसा वाचतालो स्पर्धेंतली नरकासुरांचेर कोणेच तशी टिका बिका केली ना. सगळ्यांची टिका आशिल्ली नाक्या वेले नरकासूर तांची सायडीन उबी आशिल्ल्यो सामकी ऑलमोस्ट 1.5 फ्लोराची म्युजीक सिस्टम आनी त्यो 1.5 फ्लोराची म्युजीक सिस्टम 4 5 फ्लोराची बिल्डींग हालयताल्यो रातभर. हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांत चड म्हाका दिसता टिका जाली. तुमी ह्या दोन्ही नरकासुरां कडेन कशें पळयतात. म्हाका दिसता स्पर्धेक जे नरकासूर येता ते नॅचरली त्या लोकांनी स्पर्धे खातीर केल्ले आसता आनी जे नाक्याचेर उबे आसता ते तेंचे एंटरटेनमेंट जे जसो पयसो मेळटा तसो तेची हायट वेट वाडटा त्या प्रमाणे ते करतात. पूण ते खंय तरी एक रिस्ट्रिक्शन येवपा जाय खंय तरी लिमिटेशन येवपा जाय कायद्यान लिमिटेशन येवपा जाय हेंचेर. आतां तुमी एक नरकासूर केलो 20 फुटाचो वा 30 फुटाचो सो तो नरकासूर सगळ्याक जर डिस्टर्ब करता जाल्यार ते एक ऑर्डर आसपा जाय बाबा लिमिटेशन 15 फुटाचो करा नरकासूर. तेजे म्युजीक सिस्टम इतलीच आसपाक जाय हेच्या वयर डिसिबल वचपाक जायना. ही जी गायडलायन्स जेन्ना वयतली ऑफिशियली तेन्ना तेय कंट्रोलान येतले आनी स्पर्धेक येता ते नरकासूर तेंच्यांनी मातशें. आजय सीएल पाटील बाब गायडलायन्स आसात न्ही आमच्यो ज्या डेसिबल लेवलाचेर आमच्यो म्युजीक सिस्टम्स चल्ल्यो त्यो तर चलपाक शकत ना न्ही खंयच्याच गायडलायन्सा भितर. ते चलपाक शकत ना पूण तेचेर रिपिटेडली रिमायंडर्सूय वचपाक जाय बाबा ते जर जायना जाल्यार अमकें जातलें म्हणून. सो तेन्ना ऑटोमॅटीक सगळे कामाक लागता. हांव समाजाचेर येता राजन बाब लास्ट आमचो रावंडा भितर पळय ती वॉट इट सेज अबाउट अस एज अ सोसायटी. कारण एक म्हळ्यार आमी स्पॉन्सरशीप मागपाकूय वतात न्ही. आज स्पॉन्सरशीप दिवची हे खूब सारकें म्हळ्यार दानशूर आशिल्ल्या भशेन आमचे राजकारणी एक भाग जालो. पण आमी स्पॉन्सरशीप मागपा वतात आनी स्पॉन्सरशीप मेळना जाल्यार आमी पक्ष चेंज करतात. आमी खूब फावटी राजकारण्यांचेर टिका करतात की ते पक्ष चेंज करता म्हण. पण स्पॉन्सरशीप दिलें जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमी पार्टी चेंज करतात. हो राजकारण्यांचो भंय आसता.
डोंट यू थिंक दॅट ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट अस एज अ सोसायटी? प्रमोद, म्हाका एक दिसता की हांव CL पाटील हांणी जे सुरवातीकच स्टेटमेंट केल्लो की ऑडिट जावपाक जाय किंवा रिपोर्ट वचपाक जाय कलेक्टराक आनी कलेक्टर शूड एक्ट ऑन इट. जे नरकासूर जाता हाचेर उत्सवाचेर मर्यादा कांय करपाची गरज ना. जाले उपरांत जे एक ऑडिट जावपाक जाय दुसरे दिसा की बाबा खंयच्या नरकासुराच्या वेळार कितें धिंगाणो जालो आनी खंय कोणाक कसो त्रास जालो. तसो म्हाका दिसता एक आतां पणजी फॉर एग्जाम्पल, पणजी सिटी एक समजा जर एक कमिटी काडली एक 4-5 जाणांची आनी ताणें भोंवून समजा एक सादारण रिपोर्ट तयार केलो आनी तो समजा सादर केलो, एक्शन ही मागीर घेया, पूण एटलिस्ट तातूंतल्यान ज्यो कांय चुकीच्यो गोश्टी घडटा त्यो खंय तरी रेकॉर्डाचेर येतल्यो आनी फुडल्या वर्सा जेन्ना नरकासूर जातलो तेन्ना त्यो प्रिवेंट करप, त्यो कंट्रोल करप सोंप्यो जातल्यो. दुसरी गोश्ट जी तुमी आतां सामाजीक हातूंतल्यान सांगल्या, प्रत्येक मनीस गोंयचो हो उत्सवी मनीस जाका सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणा किंवा अशे तरेच्यो स्पर्धा आवडटा. खूब फोंडेच्यान सुद्दां पणजी येवपी लोक आसा किंवा आनी खंय वचपी लोक आसा फक्त ही स्पर्धा पळोवपाक. प्रशांत बाबान जशें सांगलां की लोकांक आवडटा पळोवपाक, लोक भोंवता, लोक पळयता आनी लोक आनंदूय घेता. पण समाजान एक गोश्ट चिंतपाक जाय की आमी शेवटा ह्या सगळ्या आमचे जे दायज आसा ताचे सगळे जे दोर आसा तो कोणाच्या आमी हातान दिता. तर चुकीच्या समजा मनशांच्या, चुकीच्या भुरग्यांच्या, चुकीच्या अशे सोरोप येवन जे लोक मस्ती करून जे संस्कृतीचे अभिमानी लोक आसा तांणी सुद्दां विचार करपाची गरज आसा की हें फुडें खंय वचपाचें. जे अशा लोकां खातीर एक बरो उत्सव, बरी स्पर्धा म्हणा की बदनाम जाता, कळ्ळें. सो समाजान विचार करपाक जाय की आमी हे सगळे खंयच्या दिशेन वचपाक दितले. कारण प्रत्येक दर वर्सा कोण तरी बोवाळ घालता, काल असो त्रास जालो, काल अमके कडेन जालो, काल कोण तरी जाणटेलीक अटॅक आयलो, काल कोण तरी भुरगें बरें नासून पडलें. हें सगळें आमी दर वर्सा आयकता आनी दर वर्सा त्यो गोश्टी कंटिन्यू जाता. ताचेर कोणूच एक्शन जायना, कोणूच एक्शन घेना. दर वर्साक आमगेले तेच रडगाणे आसता आनी मागीर 2 दिसांनी आमी विसरतात. प्रशांत बाब, वॉट इट स्पीक्स अबाउट अस एज अ सोसायटी? कारण तुमकां एक्टिविस्ट म्हणूनय अनुभव आसा, राजकारणी म्हणूनय अनुभव आसा आनी राजकारण्या परस पार्टी चेंज करपाक आमचे लोक कशे एक्सपर्ट ताचोय तुमकां अनुभव आसा. म्हाका एक स्टेटमेंट करपाक जाय. प्रशांत बाब हे पॉलिटिकल हे स्पोक्स पर्सन बऱ्यापैकी. आज खंय तरी तें कडेक दवरून विसरून म्हाका दिसता मनांतल्यान उलोवचें म्हणटा तुमी. चल प्रशांत बाब, मनांतल्यान उलयात. हांव सारको मनांतल्यान उलयला इदोळसान आनी ताका लागूनच म्हणलें हांवें की हेज्या इलेक्शना वेळाचेर बंद करचें पडटलें म्हण आमकां. कित्याक पळय, हो पार्ट आमच्या एक संस्कृती म्हण तूं ऑर एंटरटेनमेंट म्हण हाजो हो पार्ट परसे अशें कोणें म्हणलें म्हण बंद करपा येना. कितले दीस, एक दीस वाजता न्ही धोल, चड जोरान वाजता जर जायत जाल्यार ताचो आवाज कमी करया. म्युजीक ते म्हणटात की इतली डेसिबल्स इतली मोठ्यान वाजता. म्हाका दिसना व्हडल्या म्युजिकाची हेका गरज आहा म्हण. सेकंडली तुजो वेन्यू असो आसपा जाय जंय कमीत कमी लोकवस्ती आसपा जाय आनी आसा अशें वेन्यू. आमची जी स्पर्धा काणकोणा जाता ती एक ग्रावंडाचेर जाता जंय लागींच्यान एक 50-60 घरां आसतलीं. अदरवायज बाकीचीं घरां किलोमिटराच्या पयस आहा सारकी. एक व्हेन्यू तुगेलो आसपा जाय. म्युजिकाचेर म्हाका समजना येदी व्हडलें म्युजीक कित्याक जाय तें आमी बारीक 1-2 बॉक्साचें म्युजीक लायतात. भुरग्यां खातीर कांय स्पर्धा घेतात, बायलां खातीर कांय स्पर्धा घेतात, जाणट्यां खातीर कांय स्पर्धा घेतात. सो म्युजीक म्हणटा तें आमचें जाता तें फक्त ते आवाज जाता तो धोल आनी ताशांचो आनी तो एक चलता आनी तो शिस्तबद्ध रितीन चलता. आमी आतां दसऱ्याक रातभर धोल वाजयतात. आमच्या गांवांक गोंदळ चलता, 9 दीस गोंदलाचो धोल वाजता. सो म्हाका दिसना की एका मागीर शिम्मेर ना, हांगा बंद कर, थंय बंद कर, हांगा बंद कर. म्हणटात की ते जे व्हडले स्पीकर येतात, म्हळ्यार गोंया भितर आसा ते स्पीकर सोंपले म्हणून ह्या खेपे कोल्हापूर सावन स्पीकर हाडले. हे जे व्हडले स्पीकर आसात ते स्पीकर जर पुलिसेन उखलून व्हेले जाल्यार तुमी म्हणटात की सगळे नरकासूर जाग्यार येतले म्हण. नरकासूर उखलून व्हरपाची गरज ना, स्पीकर उखलून व्हेल्यार पुरो. स्पीकराचे नाल्यार पयलेच तुमी जी नरकासूर आयोजीत करता त्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनाक पयलेच सांगा न्ही तांकां तुमगेली सावंड लिमीट इतली आसपाक ना जाल्यार आमकां इंटरव्हीन जावचें पडटलें. हें पयलीं सगळ्यांक कम्युनिकेट केलें. हांव पळयलां की स्पर्धे खातीर म्हाका दिसता खूब कमी कंप्लेन्स आयल्यात. नाक्याचेर कंप्लेनी लोकांची चड तयार जाली. म्हाका दिसता थंय एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. थंय म्हाका दिसता पुलिसेन CL पाटील बाब हो बरो उपाय आसा. नरकासूर आतलोवपाची गरज ना, तो नरकासूर आसूं, ताका बाबडो म्हणना पूण तो आसूं. पण पुलिसेन जर ह्यो म्युजीक सिस्टम जर गाडया घालून व्हेल्यो जाल्यार सगळे नरकासूर जाग्यार येतले. हें तुमी मान्य करतात? 100%. हय. समजा जे डॉल्बी म्युजीक व्हडले स्पीकर लावन वाजयतात ते म्युजीक लोकांक लायक नासता. ढोल ताशे
दॅट पारंपारीक कोण music हा. objection घेवचो ना कोणूच ढोल objection घेवचो हय, ना ते सामकें. सदांच चलता वी लव इट आणि जे म्युझिक येता जे पार्ट्यांनी वाजता म्युझिक ते नरकासुराक वाजप Trance music. ट्रान्स म्युझिक हे ऑलमोस्ट इट इज लायक पार्टी कशी आणि ते म्युझिक हितून हाडपाक जायना ह्या कल्चरान आणि ते म्युझिक खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय वी हॅव टू स्टॉप इट बाय युजींग लॉ. सामकें तुमी म्हणटात ही जर म्युजीक सिस्टमी उखलून व्हेल्यो नरकासूर जाग्यार येतले. शुअर. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता हे ट्रान्स म्युजिकाचे जेन्ना आमी उलयतात किंवा हे व्हडले कर्णकर्कश म्युजिकाचे उलयतात एक गजाल म्हाका दिसता सगळ्यांनी तकल्यांत दवरपा जाय आमी तें म्युजीक नरकासुराक खूश करपाक वाजयनात. नरकासुराक दुसरे दीस सकाळीं जाग्यार वध करपाचो आसता. सो नरकासुराक खूश करपा सारक्यो एक्टिविटीज जर आमी त्या दीस रातीन केली नात जाल्यार चड बऱ्यो. हें म्हाका दिसता प्रत्येकाची तकल्यांत वचपाची गरज आहा आनी बेस्ट उपाय म्हाका दिसता आज सगळे पॅनलिस्टांनी दिला. पुलिसेन जर रातीन येवन ह्यो जर म्युजीक सिस्टम जर उखलून व्हेल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो 90% प्रश्न सुट्टलो. सगळे नरकासूर हे सुता सारके सरळ जातले. ते 6 पॅक आसूं किंवा 6 पॅक नासूं. हांव इतल्याचेर थांबता. CL पाटील बाब, प्रशांत बाब, राजेंद्र बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयानूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून होरून मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना मोरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.